community awareness kind of a thing, or maybe the cooperative sector has to be aware of the community. There, I would say that discussions, technical discussions, intellectual discussion, having forums like this, after having discussed the issue, we may propose for certain amendments into the act. These amendments are required to be thought over. They are required to be planned in a very, very methodical way. It has to be drafted in a very methodical way. आता ट्रेनिंग म्हणते संघाची जबाबदारी. संघ म्हणतो सगळे सोसायटीचे मायबाप. सो आम्ही त्याका स्ट्रेंथन करपा जाय, स्ट्रॉंग करपा, त्याका सपोर्ट दिवपा जाय, सोसायटीने दिवपा जाय, सरकारान दिवपा जाय, आणि तेतूंतल्यान हे ट्रेनिंग कंटिन्युअसली जावपा जाय, अवेअरनेस जावपा जाय. आज आमचे कडेन एक मुद्दा आसा, सोशल मिडिया आनी कोऑपरेटिव्ह म्हणटा 20 तारखेक थंय म्हाका चीफ गेस्ट कीनोट स्पीकर म्हणून आपयले तेणी. सो थंय एक सोशल मिडिया, म्हाका तर खंयची सोसायटी सोशल मिडियाचेर दिश्टी पडना. आज सगळं प्रत्येक प्रॉडक्ट म्हणटा सोशल मिडियाचेर मार्केटिंग जाता. सो हेजेर विचार करपा सारकी गोष्टी आसा आमचे कडेन. तर ट्रेनिंग, गायडन्स, टेक्निकल सपोर्ट ते खातीर म्हाका दिसता सहकार मंत्र्यान मातशें लक्ष घालपाचें, आनी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन रजिस्ट्रारान तेजेर लक्ष घालून हे आमी कशें प्रमोट, हे म्हणटा कितें आमच्या सगळ्यां खातीर. इट इज नॉट तो उदय प्रभू आसा म्हणून न्हू, सगळ्यांक बेनिफीट जातलो. जवळ जवळ 5000 सोसायटीक बेनिफीट जर जातलो जाल्यार हे करपाची गरज आसा. चेअरमॅन आज अशे तरेचे आमी चेअरमॅन पळयला ज्यांनी आपलो ट्रॅव्हलिंग अलावन्स सुद्धा केन्ना घेतले ना, त्या बँकेच्या नाळ्याचेर एक च्या सुद्धा पिले ना. अशा खूपशा काही गोष्टी असतात, पण अवघ्या काही 31% या सगळ्या गोष्टी खातीर संबंध सहकार क्षेत्राचे आज नाव आमचे बदनाम जाता. उदाहरण जर घेतले जाल्यार विजनरीचो जो विषय जो असा तो खूप खेदास्पद असा, दुःखास्पद असतात. तातूंत भितर कोण कोण इन्व्हॉल्वमेंट असतात त्याची शहानिशा जातलीच जातली, आणि तांकां ख्यास्त ही जावपाचें आमी ऑलरेडी ठरयलेलें आसात. पूण काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर थोडोसो वेळ जाय पडटा. आमी फाल्यां कोणाक तरी धरून कादय करपाक शकता, पूण तो बेल घेतलो आनी भायर सरतलो. दे वॉट नेक्स्ट. पण खरोखरूच जे आमी कॉन्क्रीट जेन्ना आमी काही गोष्टी एव्हिडन्स आमी तयार करतले त्या वेळाचेर एव्हिडन्साच्या मार्फत या गुन्हेगारांक शिक्षा ही जावपाकूच जाय. आणि त्या संदर्भात आमचे मार्गक्रम म्हणून चालू असतात. हांगा जर कोणीय जर विजनरीचे बरे मागपी किंवा तांचे जर डिफॉल्ट जर डेपॉझिटर्स जर असतात, हांव एकूच सांगपाक सोदता की पूर्णपणे तुम्ही विश्वास दवऱ्यात सहकारी हेजेर. तांचो डिमांड जो असा तो डिमांडाचेर पूर्णपणे आमी लक्ष घालतले, आणि गुन्हेगारांक ख्यास्त दिले बगर आमी केन्नाच वगी बसपा ना. हेवूय म्हणजे तांकां सगळ्यांक एक सांगणे वता. पण म्हाका ह्या गोष्टी कडेन सगळ्यांक सांगपाक आसा, हांव एक्चुअली हे मनोहरबाब परिकरा कडेन सुद्दां उलयलेलो. Promotion should not be on the basis of the experience, but it should be on the basis of the performance and the merit. आणि म्हणूनच म्हजे या कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाक फुडें जे प्रमोशन जातले it won't be on the seniority, it will be strictly on the performance. आणि ते परफॉर्मन्सा खातीर not only ताजे खातीर एक्झाम सुद्धा कंडक्ट आमी करतले. if he qualify that exam then only he is supposed to be promoted for the next designation post. This also I have decided. बता की मुखार ह्यो सगळ्यो जाता आसतना इट इज वायस वर्सा की ह्या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटान काही अमेंडमेंट घडून हाडटा आसतना मुखार खंयचोच एका संचालक मंडळाचे ब्लड जे आसा त्या कोऑपरेटिव्ह बँकेन भितर कर्मचारी नासतलो, आणि जो कर्मचारी आसा ताका खंयच्याच इलेक्शनाक संचालक मंडळाच्या इलेक्शनाक उबे रावपाक मेळपाना. एक नितांत निर्णय आम्ही घेतिल्लो आसा. विश्वासान दिल्लो व्यवहार हो खूप महत्वाचो आसा, आणि म्हणूनच ज्या विश्वासान आज डेपॉझिटर्स आणि प्रत्येक कोऑपरेटिव्ह बँकेक आज पैसे दवरलेले आसात त्या विश्वासान प्रत्येक संचालक मंडळ, प्रत्येक जो कर्जदार जो आसा आणि प्रत्येक जो आमचे सहकार निबंधकाकडे जोडिल्लो जो मनीस आसा तो त्रिकोण जो आसा त्या त्रिकोणान हे सगळे काम करणे हे खूप महत्वाचे आसा. कारण ह्या लोकांचो जर आम्ही विश्वास जर संपादन जर करतले जाल्यार आज कृती करप हे खूप महत्वाचे आसा, आणि त्याच कृतीतल्यान काही गोष्टी निर्णय आरसीएस आम्ही जात तितले बेगीन आम्ही घेवपाचे आसात. म्हाका येणारे जे विधानसभेचे अधिवेशन असतले त्या अधिवेशनात खूपशे एक निर्णायक बदल या मुवमेंटान भितर आम्ही करपाचे ठरलेले आसा.